जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो नमस्कार आणि स्वागत तुमचे राजदीप बिल्डर्स प्रेझेंट्स जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन. राजदीप बिल्डर्स 5 years वॉरंटी आणि 25 years मेंटेनन्स सर्व्हिस आणि लक्झरियस फ्लॅट. आयजूच तुम्ही तुमचो फ्लॅट बुक करा. त्यांच्या ऑफिसाक मुजरत भेट दियात. गेरा इम्पेरियम पाटो पणजी. जस्ट इमॅजिन. CM थंडीच्या मौसमाची बरी सुरवात जाल्ली आसा. थंडीच्या दिसांनी कितें जाय जायशें दिसता. प्रेम स्वेटर न्ही रे. बरे गोंयकार थंडीच्या दिसांनी कशी थंडी घालयता सांग पळोवया. म्हाका खबर आसा ना हांव सांगता. ओल्ड मॉंक. तूं मातसो चुकता. कसो? ओ ओके ओके कॅज्युलाना बी है. CM तुमच्याकडे जो होम थिएटर आहा पळय तो कितल्याचो आसा? 1,20,000 जो आसा. पॉवरफूल मरे. पण इतलो म्हारग कित्याक घेतलो होम थिएटर? कित्याक जाणा कोण म्हाकाय खबर ना. तेच म्हणटा कित्याक घेतलो. तुम्ही केन्नाय पिक्चर पळोवंक जाय जाल्यार आयनॉक्सान वचून बरें रिक्लायनराचेर बसून बीन पळयता. आमी पळयला न्ही. एक थंड असो प्रश्न विचारता. दिगंबराच्या मंत्रीपदाचे तुम्ही कितें करतात? कांयच करिना. ओ दिगंबर मस्ट बी व्हेरी किचन कॅबिनेट जावं किंवा तुमचे कॅबिनेट जावं आयदनां आपडटात. साहजीक आसा. CBI, ED, विजिलन्स, होम डिपार्टमेंट. तीच खरें म्हजी ताकद आसा. एक कविता केल्या ती तुम्ही कंप्लीट करपाची. ओके. विरोधी आमदार तुमकां आयते येवन आपडटात. विरोधी आमदार तुमकां आयते येवन कशे आपडटात? कायद्याच्या कचाटेंत जेन्ना सापडटा. मजा तुमची. बाकी हे बँकेचे पर्सनल लोन असता पळय ते पर्सनल लोन तुम्ही कशे घेतात? पर्सनली म्हणजे डायरेक्ट पर्सनली घेता. आमी ते फॉर्म बीन भरता आणि खूब मागीर फॉर्मेलिटी बी करून फायल बीन करून मजा तुमची. जस्ट इमॅजिन. विजय म्हणटा मडगांव ह्या फावटी तो जिखता आणि फातोर्डा तर आसाच. म्हणजे हे एक तरणाट्यांचे एक्सपेक्टेशन्स. अरे विजय अजून तरणाटो हा. तो गोंयच्या पॉलिटिक्सांतलो अनिल कपूर जाणटो केन्नाच जावपाना. दिगंबर बाब ह्या वर्सा डिसेंबरान थंडी पडल्या न्ही मातशी बरी पडल्या. सरप्रायझींग अँड शॉकिंग. हय शॉकिंगूच तें कित्याक पावस पडोंक जाय न्ही. एक्चुली पावस केन्नाय पडटा. थंडी पडली म्हणल्यार आणि थंडी पडली काय हांव काय असं भायर बीन सरना. घरानूच रावता. हांव मडगांव रावतां. विशय भरकट्टा तुमचो. केन्ना मंत्रीपद दितात खंय कितें सांगलां बीन? हांव नकळो. अरे अशें कशें? बट कॅबिनेट रिशफल लिस्टान काही नांवां फायनल केला अशें आयकलां आमी. म्हजें नांवच ना. खाती बदल किंवा नवी मंत्रीपदां दिवपाचो फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी जाला दिगंबर बाब. तें म्हजें नांव आसा जाल्यार दाखय म्हणटा. तुम्ही म्हणटा तुमचें नांव ना सो यू थिंक दे वील बायपास यू? आय एम कॉन्फिडंट. कॉन्फिडंट म्हणटा तुमी? अरे ऑस्ट्रेलियान सुद्दां 4थ्या टेस्टीक आपली टीम फायनल डिक्लेअर केली. नांवां डिक्लेअर केली. पूण तातूंत म्हजें नांव ना. तातूंत तुमचें नांव कशें आसतलें दिगंबर बाब? आतां फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्रीन म्हटलेलें पळय मंत्रीपदां दिली गेली वयतले. तोंडान कितें उलयता ताचेर हांव वचना. हे सदानंद तानावडे मुख्यमंत्री सगळ्यांनी कितें केलां ह्या संदर्भान तुमकां? सगळ्यांनी आश्वासनां दिल्यां. अरे रे रे पक्षांतराच्या ह्या चक्रव्यूहान आतां कोण शेणला? हांव सामकी प्रांजळ कबुली मरे. हे काल पयरचे मंत्री सॉलिड स्कॅमा करता न्हू दिगंबर बाब. हांव दुसऱ्याचेर कॉमेंट करना. हे पळया हे आतां स्कॅमा भानगडी करता त्या मंत्र्यांची खाती अजून शाबूत हा. आणि हांगासर एका मुरलेल्या धुरंदर एक्स CM असो पयलींचो सामको एक खडेगाड राजकारणी जेणे राजकारण घोळून पिला फॉर्मर सक्सेसफूल एक्स CM एक्स चीफ मिनिस्टराक दिगंबर कामतीक अशें सामकी अशी झुलोवन दवरता. हे कितें चल्लां काय म्हणटा हांव. ताका तुमकां मंत्रीपद दिवपाक इतली टाळाटाळ कित्याक चल्ल्या? ताजेर हांव कॉमेंट करपाक शकना. हें कसल्यांनी? बरें
but the attitude towards veteran politicians by this present government is इज मोस्ट डिस्गस्टिंग डिसरिस्पेक्ट. बरें ते देवा कडेन कशें कितें उलोवपाचें. ताचो व्हिडिओ आसा, तुमी ताचो व्हिडिओ सोदून काडा आनी पळया. पळयला तो व्हिडिओ पळयला. मायकल बी फाटल्यान बरो हांसत आहा. तो व्हिडिओ पळयला, बरो व्हायरल जाला. जस्ट इमॅजिन बाबू, म्हाज्या मरे एका फ्रेंडाक डायरिया जालो मरे. तो दूध पिता. खूब पिता. दिसाक 8 लिटर दूध पिता. दोणी पितालो पयलीं म्हणून आपूण पिता. पेडण्या ह्या फावटी रावतलो तूं. आज दुसरो आयलो तुजो सब्जेक्ट. आनी मडगांवां बस स्टँड केन्ना जातलो. अरे ते दिगंबरा विचारा मरे. आगले विचारता. दिगंबरा कित्याक तूंय मडगांवकार न्हू. काय प्रवीण आलेकर म्हणटालो मरे तूं मडगांवकार म्हणून. ते सोड. हे आमच्या आतां सलमान खानाक मारता अशी गँगस्टर कोण आहा लॉरेन्स बिश्नोई म्हणून तेणी धमकी दिल्या. कोणाच्याच एका कापास्ताद ना टच करपाची. आनी टच केलो जाल्यार कितें. आनी टच केल्यार आमी ओगी रावचे ना. सांगपा येना. सलमान खान हेवी सेक्युरिटी घेवन भोंवता, वयता थंय. कोणाक कापासना तो कोण रे. अरे पण सलमान खानाचेर ताणें प्राणघातक हल्लो केलो जाल्यार कितें. कोणाकच कापासतात ना. सलमान खानाक कोण प्रोटेक्शन दितलो तर. अरे आमी आहात न्ही हांगा. अरे हांव जो मनीस आहा. तूं कितें शेरा. कित्याक पडटा त्या भानगडीन. कित्याक हे रमेश तवडकरान गोविंद गावडेक कसो पिकार केलो. श्रमदान करून. कितें करून. श्रमदान करून. आनी कितें लेटस्ट न्यूज. ते तुमी सांगतले. अरे एकदम म्हणजे सामकोच आमी जनरली विचारता शेरे कितें खबर सद्या कितें लेटस्ट. तशें इन जनरल म्हणटा रे हांव. आज बीजेपीचें सरकार जें आसा ते राज्यान बरे प्रकल्प हाडटात. आपल्या फायद्या खातीर. छे अशें कोण म्हणटा. बाबू आसगांवकर. सन्मान के साथ धारगळेचे आतां डेन्मार्क जातलें अशें दिसता. 100% आनी जातलें तें जातलेंच. मित्रांनो ओवर एंड आउट. आनी कितें उलोवं. जस्ट इमॅजिन. सो म्हाका दिसता देव बरो कर म्हणटा प्रेसाक कित्याक हॅलो सांग. अरे हय पुष्पा 2 पळोवंक ना रे अजून. आतां वयतलो फॅमिली वांगडा वयतलो आयतारा. फॅमिलीक घेवन वयतलो थिएटरान पिक्चर पळोवपाक. बरें आहा खंय न्हू अशें आयकलां रे. हय शेनवारा वयतलो. अरे एक्सायटेड आहा तर. फॅमिलीक मातसो घेवन वचूंक जाय न्हू केन्नाय खंय. एक मिनीट आल्टन कितें तरी पुष्पा करता पळय. म्हाका दिसता पुष्पा म्हणटा पिक्चराचें जायत जाण फामाद जालां, जायत वस्तूय जाले. आनी पुष्पा तुमी चोयलां आसतलें तो एक सादो असो मनीस एक फोटोवा लागून चीफ मिनिस्टर बदलता. बायले एक फोटो जालो कोणाक आनी तो चीफ मिनिस्टर बदलपाक शकता. आनी तितून एक पुलीस ऑफिसरूय आहा काम करता. आनी तो कशें काम करता तें तुमकां खबर आहा. ही वॉन्टेड टू गीव हीज बेस्ट. तो कोण सँडलवूड स्मागलराक धरपा प्रयत्न करता. बट तरी पासून पॉलिटिशियन इनवॉल्ड आसताय, सगळे आसताय. इतल्याकूच सांगता. आल्टन मरे पुष्पा 2 पिक्चर पळोवन येयला मरे आनी सगळ्यांक स्टोरी सांगीत भोंवता पळय. आतां आनी कितें पळोवं. स्टोरी सांगली मरे. स्टोरी कळ्ळी. प्लॅन कॅन्सल. जस्ट इमॅजिन. कॅबिनेट रिशफल जाता आसा काय ना सद्या खूब म्हणजे सीएम म्हणटा जातले पण येन्ना ना. सदानंद तानावडे तेच म्हणटा की जातले पण येन्ना ना मागीर पळया अशें. सो मुख्यमंत्री तेच म्हणटा तो तानावडे तेच म्हणटा. सारकें कोणाक कांय खबर ना. आतां कोणाची मंत्रीपदां वयतलीं, कोणाक नवी मंत्रीपदां मेळटलीं, खात्यांचें कितें शफलिंग जातलें, कोणाक कितें मेळटलें हें आजून एग्जॅक्ट कोणाकूच कांयच खबर ना. सगळे कडेन म्हणजे एक सस्पेन्स वातावरण आहा आमगे. आनी तातूंत सीएम जी तारोलकर, प्रेमेन शीट आनी दाजी साळकराक घेवन विमानान भोंवंड्यो मारतना एक फोटो आहा मुद्दम तो घातला कळ्ळो. आतां कोणाक हो दाखोवपाक कितें मॅसेज. वॉट इज द हिडन मॅसेज इन दीस फोटो. समजपा सारकी गजाल कळ्ळें. सगळ्या मंत्र्यांचे धाबे सामके दणाणलेले आसा अशी परिस्थिती आहा. दाखयना कोण पण आसा एक्चुली. पाकापुकू जाता तांकां भितर. इट्स लायक एग्जाम आन्सर केल्या पास जातलो काय ना हें आजून कोणाक खबर ना अशी अवस्था. तुमकां सांगता बाकीच्या खंयच्याय मंत्र्यांचे
कितें मनान चल्लां सद्या पाकापुगू भिता बीन तें म्हाका कांय खबर ना, पण अशें दिसता की गोविंद गावडेक ऑलरेडी तेजो रिजल्ट कळलेलो आसा. म्हणजे गोविंद गावडेन लास्ट 2 वर्सां कितें स्टडी केल्या पळय आनी पेपर तेणी आन्सर केला, तेकाय खबर आहा पेपर तितलो बरो वचूंक ना, पण तूं पास, तूं भियो नाका, तूं पास जाला, तुका हांव पास करता, फुडें धुकलता, अशी खुद्द प्रिंसिपल सावंत सरान बी ताका सांगलां काय कितें अशें दिसता. नो सी इज हॅपिनस, सी इज एनर्जी, सी इज ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग लायक हे मरे. तुम्हा या अरे ढगाला लागली गळ पाणी थेंब थेंब गळ अरे ढगाला लागली गळ पाणी थेंब थेंब गळ. बहुत याराना लगता है दोनों का. गोविंद आनी जीत बोट ढुकलता जाल्यार हांगासर मायकल आपली सायकल घेवन पार्रा भोंवता. Michael, just pedal because government is not in saddle. So stand. ओके मित्रांनो, आयच्या व्हिडिओन इतलेच. बेगीनूच आनी एक व्हिडिओ घेवन आता रोकडोच येता, म्हणजे आता खरें येता. तो मेरेन तुमचो मोग आसूं न्ही. इयर एंड टायम आसा, सो तुमच्यो 2 व्हिलरी आनी 4 व्हिलरी सांबाळून चलयात. इयर एंड सामकें खतरनाक आसता. सो टेक केअर, मोग आसूं न्ही, बरें करून रावा. येता. Just imagine